कोळशाची बेकायदेशीर ओव्हरलोड येरादारी बंद करपाचो संकल्प मुरगांव पालिकेन घेतला. बांदकाम साहित्य वा दुकानाक माल पुरवण सोडल्यार अवजड वाहनांक सकाळीं 7 ते रातच्या 10 वरां मजगतीं शारांतल्यान प्रवेश मेळचो ना अशें मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस उलयला. RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. ट्रान्सपोर्टेशन आम्ही वास्को सिटीन बंद केलां. सकाळीं 7 ते रातची 10 हेवी व्हेकल ट्रान्सपोर्टेशन स्टॉप केलां. आमी आतां हेवी व्हेकल म्हणल्यार जे कोण गाडी येता हेवी व्हेकल येताय शॉपाक हे माल बी घालपाक, तशेंच कोणाक कन्स्ट्रक्शनाचे हे बी आसता मटेरियल आसता ते सिटीनसून येवपा पडटा, ते मातशें आमी चालू दवरपाचें रेजोल्युशन घेयलां. आनी आमी कोल वास्कोन बंद केला. आख्खे वास्कोन बंद केला. आख्खे वास्को बंद करपाचो. सोड्यार बोड्यार कितें आसा थिंगाय बंद करपाक, कोल ट्रान्सपोर्टेशन बंद करपाचें तें आमी रेजोल्युशन घेयलां. आनी ओवरलोड बी सगळो इल्लिगल ओवरलोड हे जे वयता न्ही ट्रान्सपोर्टेशन ते इल्लिगल ते आमी बंद केलेलें आहा. बंद करपाक आमी मागणी केला कावन्सिलरांनी. ते आमी बंद करतले. ते इल्लिगल आहा ते बंद करतले. 24 वर न्ही, जे तुमी टायमींग गेला 7 to 11 हे भितर बंद. रातचो मागीर ट्रान्सपोर्ट करपाक जाता. आनी तेमी लिमिटेड व्हरपाक ओवरलोड व्हरूंक जायना.